पार होता है। Check this one. Check test. Test.
सोगली उभी राहूया. मिसाची सुरुवात एक गीत घेऊया नंबर A29. A29. Mogar Baba Berino, I don't know Kuchal Kainimila, Sabinichi, Port of some other moon, Kangasogli Actain Italian. I chief Port of some other Moncada di Tamso, Festato President Samuel and Henriqueta Carvalho, Antachi Famil. Levantanka, Subavesani Boru, Penjakamadun de Chirashirvat Galung, and the Sokul Jekide Karza Chaudi Asachati Pau Kami Mark Town. And this machine, Amisad Mato Gatul Sogli. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी संवसाराक शिपडलेले आमच्या भावा भयणाचेर सुद्दां आशिर्वाद घाल म्हूण आनी बरी भलायकेन आमकां सांबाळ म्हूण मागून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, 9 दीस ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयच्या दिसा व्हडे कुशालकायेन उर्बेन आनी सगळ्या भक्तीपणान एकूच फामील कशी मिलाग्री सायबिणीची परब समोरून आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयज आमचो विशय मिलाद सायबिणीचे मोजतीन एक सुगुणी जिवीत जिवन जेजूचो पाटलाव करूया. भाग्यवान आंकवार मारिया आपल्या आख्या जिवितांत पवित्र आत्म्याच्या बोळान एक सुगुणी जिवीत जियोंक वावुरली आनी अशें ती जेजूची आवय न्हयपूण एक खोरीशीस कशी ताच्या पावलांनी चल्ली. तिचीच देख घेवन आनी तिच्या आदारान आमी सगळ्यांनी एक सुगुणी जिवीत जिवन जेजूचो उर्बेन पाटलाव करूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. तशेंच आयची परब समोरूंक आदार दितल्या साम्युएल कार्वालो ह्या आमच्या भावाचेर आनी ताच्या आख्या कुटुंबाचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तेच पोरी ह्या कॉपेलाच्या कमिटीचेर आनी लागशिल्ल्या वावुरतात तांचेर आनी आमच्या सगळ्यांचेर मिलाद सायबिणीचे मोजतीन देवाची उपोट बेसावा ओतोय म्हूण आमी संवसाराक शिंपडलेल्या आमच्या भावा भयणाक खंय तीं आसूं बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण ह्या मिसा बलिदानान देवा लागीं मागुया. मोगाड बाबा भयणीनो, ही आमचे भयणीन आमचे मुखार दवरलेली चिंतना आनी कल्पना आमची करून मिसांत वांटो घेता आसतना
विशयाचो आनी एक पाडूक रास कोत्ता मिलाक सायबिणीचे मजतीन एक सगुणी जिवीत जिवन जेजूचो पाटलाव करुया. जायते पावटी उर्बेन जेजूचो पाटलाव केला. थोडे पावट जेजूचो पाटलाव करूंक ताची शिकवण आमकां आगोट लागल्या. एक शेगुणी जिवीत जिवंक सोंपें जावंक ना. ओडकून घेवन आमची चूक देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून लानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटात हारून आनी बरें सरोन हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो उपराध, हो म्हजो उपराध, हो म्हजो व्हड उपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सरपदवेदात देव आमची काकलत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen.
बसुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांकुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत निती आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया. लेवे शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोरान उलोवन मोजेसाक सांगले, इस्रायलाच्या सगळ्या पोरजेक सांग, तुमी पवित्र जायात, कारण हांव सोरेस्पोर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजांत तुज्या भावा भयणीचो देवूच धरून नाका, पूण ताच्या पेल्याक तूं शिडकाय ना तो ताच्या पासत तूं तुजेर पातक घेतलोय. तुजे खाशा लोकांच्या भुरग्यांचो सूद घेवं नाका, न्हय म्हूण तांचो राग धरूं नाका, पूण तूं तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सोरेस्पोर. देवाचें उतरें. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. बागयोन पावलून कोरिंतकाराक बुरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो,
तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो वतमो तुमचे सवे वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणूय देवाच्या मंदिराचे निसंठण करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. कोणेच आपणाकूच फसोवंक घेवं नये. तुमचे भितरलो कोणूय हे संवसारांतले नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण सजमत, ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार हे संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो जाणाराक ताचेच नाडबुडीन दवरता आनी दुसरे कडेन जाणार मनशाचें चिंतना पलकी म्हूण सर्वेस्पर जाणो. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बडाय दाखोवं नये. खरें म्हणल्यार सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतोरें. उद्गार. जो कोण ताचे उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. Survespor तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडायनाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सोबेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चोल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस करतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे पोरी, तुमी तुमच्या सोर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? दोंड वसूलदारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भावंडांतकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस
चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जायात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, व्हडा दोबाज्यान आमी आमच्या परबेक मिलाग्रे सायबिणीच्या परबेक आमी एकठांय जाल्या. 2 मिसां जालीं, आतां परबेचे मीस. आनी सगळ्या मिसांनी एक ओगडीच उमेद ह्या कोपेलाच्या सगळ्या कोणशांनी आसता. सगळींच तयारेक गुल जालेली आसतात. आनी पवित्र सभा दर एका फिरगोजेंत, दर एका कोपेला वरवीं आमचें मन, आमचें काळीज मिसाचे भेटेचेर अदीक आमचें लक्ष घालूंक उलो मारता. कित्याक मिसाचे भेटेंतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान आमच्यान जें कितें शिकूं येता तें आमच्यान केन्नाच भायर शिकूं येना. आनी हीच जावन आसा क्रिस्ती जिविताची नवसरणी, शिक्षण आनी आमकां मार्गदर्शन दिवपी हो एक जबाबदारी पवित्र सभा इगोर्ज मात आपल्या भुजांचेर आयज पासून तिगोवन दवरता. आयज मिलाग्रे सायबिणीच्या परबे दिसा आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार मिलाग्रे सायबिणीचे मजतीन एक सगुणी जिवीत जियेवन जेजूचो पाटलाव करुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचें जिवीत आमी जियेतना आनी चड करून आमकां जेन्ना बोळ आसता तेन्ना आमच्या जिवितान वेगळेच तरेच्यो चाली भितर सरतात. कोण आमकां थांबयतलो? कोण आमकां आड आमचेर उलयतलो? हांव म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेतलो. पूण प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिविताच्या दर एके चालीक एक प्रश्न केन्ना ना केन्ना वेळार तरी आमच्या कानार आनी आमच्या तोंडार येवन आमकां प्रश्न करता. आनी हे भाशेन हांव 2 तरेचे प्रश्न वो 2 तरेचे उद्गार तुमचे मुखार दवरता. आयज ह्या सुगुणी जिविताक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक सायबीण मांयच्या मजतीन आमी कशे भाशेन करतले हाचेर लक्ष घालूंक आमकां आदार दितलो. आयकुया. जाणटी जाल्ली एक आवय अशें उद्गारता, फादर, आख्या जिवितांत हांवें सूख म्हणटात तें अणभवूंक ना. भुरगेपणांत तावन जायतें दूख आयलें. लग्न जालीं, दुसऱ्याच्या घरांत हांव भितर सरलीं, म्हाका एक सूख मेळूंक ना तें मेळूंक ना. हांवें हें सूख दुसऱ्याय घोराब्याक अणभवूंक म्हजो तेंको दिवंक ना. वेतातूय जोगडी, वेतातूय निशेध, हे भाशेन करून हांवें म्हजें सूख ओगडायलें. म्हाका दिसतालें की हांव सारकें करतालीं म्हूण, कित्याक म्हजें कोसेंस हांवें म्हाका जाय ते भाशेन आकारून दवरलेलें, देवाक जाय ते भाशेन न्हय. हांवें म्हज्या कुटुंबान, म्हज्या घरकाराच्या फामिलींक मदें फूट घातली. हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयलें की म्हज्या घरकाराच्या हेर फामिली बरोबर भोंवू नाकात. हे भाशेन फुटी घातल्यो. ती आवय आतां म्हणटा, आतां गिन्यान उजवाडलें, पूण आयज कांयच करूंक जायना, कित्याक म्हजीं भुरगीं वाडलीं आनी जो क्रोध हांवें तांच्या काळजांनी घातलो
हो क्रोध आयज म्हज्यान तांच्या काळजांतल्यान काडूंक जायना. फादर, हांव चुकली. दुसरो उद्गार, एक बापूय जाणटे पिरायेर तावन, कित्याक असले प्रश्न मोगाच्या भाव भयणीनो जाणटे पिरायेर येतात. मानवशास्त्र सायकॉलॉजी आमकां शिकयता. आमी जिवीतभर जायते भाशेन आमी चिंतता, जायते भाशेन आमी वागता, कित्याक आमकां बोड आसता. पूण जेन्ना दुर्बोड आमचें जाता, जेन्ना असोकताय आमचेर येता, तेन्ना जायते तरेच्या प्रश्नांनी आमी निराशी जाता. हो दुसरो उद्गार आयकुया. एक दादलो जाणटे पिरायेर अशें म्हणटा, फादर, दुडू करपाचें म्हाका जाय तो, आय हॅड लॉट ऑफ चान्स टू मेक मनी. तेन्ना आमकां परदेसांत वचूंक म्हाका चान्स मेळ्ळो. गेलो हांव, दुडू केलो. पूण जेन्ना हांवें म्हजो कुटुंब सुरवात म्हज्या कुटुंबाक दिली, हांवें सगळें सोडलें आनी म्हज्या कुटुंबा बरोबर हांव जियेलो. तेन्ना तावन आर्थीक म्हजी परिस्थिती वयर वचूंक ना, सोकला देंवत गेली. दुडू चड नासलो, पूण घरांत हांसो आसलो. घरांत एकामेकाचो सांगात आसलो. आयज फादर हांव खरेंच खुशाल. टुडे आय हॅव नो रिग्रेट्स. आय स्पेंड टायम विथ माय फॅमिली. I enriched my family with my presence, not with the presents. आयज जायते फावटी आमकां दिसता की तें हाडून घरांत दिल्यार पुरो जालें, दुडू धाडल्यार पुरो जालें. पूण हे प्रश्न मोगाच्या बाबडीनो जे आमी आतां बोड आसतना, रोगत गरम आसतना जेन्ना आमी ह्यो जिविताच्यो चाल्यो आपणायता, तेन्ना ह्योच चाली आमकां प्रश्न कशे आमकां फुडाराक पडटात. तर मोगाच्या बाबडीनो दोन उद्गार, एक नेगेटीव, एक पॉझिटीव. आयज आमी खंय आसा काय? आयज म्हजें जिवीत, तुजें जिवीत कशें चलता काय? आयज जो विशय आमी नियाळटा, सगळीं जिवीत जिवन. आयज कसल्या गुणाचेर हांव पातयेतां? आयचें जिवीत, आयचो दीस, फाल्यांचो दीस हांव कसो समोरुमतलो, कसो पाळटलो? घोडे जायतीं जाणां आमी सायबीण मांयक मागूंक आयल्यांत आसतलीं, सायबीण मांय लागीं मागूंक आयल्यांत, तिची मजत मागूंक आयल्यांत. सायबीण मांय, म्हज्या भावाचेर ओदृश्ट येयल्यार पुरो. सायबीण मांय, जी कोर्ट केस म्हजी आसा, जी म्हज्या फामिलीचेर हांवें घातल्या, जें हांवें चोल्लां, सायबीण मांय, हें म्हाकाच दी. कसल्या जेजू लागीं आनी कसल्या सायबीण मांय लागीं तूं मागताय? एक भाव आयलो आनी कोर्ट केस आसा म्हूण सांगपाक लागलो. हांवें म्हणलें, कितें जालें? फादर, म्हजो भाव भायर आसलो आनी तो येयच ना म्हूण हें सगळें बाट म्हजें हांव करून घेतलें. एक लास्ट हियरींग. हांवें सांगलें, हें तूं देवा लागीं मागताय? आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचें जिवीत खरेंच सोगुणी काय? आयज दोरेक वाचप आमकां सोगुणी जिविताक उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें, आनी थंय आमकां देव आमकां सांगता, तुमी पवित्र जायात कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर पवित्र जावन आसा. तुमच्या काळजांत तुमच्या भावा भयणीचो द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय. द्वेस धरी नाका. आयज आमच्या जिवितांत, आमच्या क्रिस्ती जिवितांत कितलो द्वेस, कितलो उजो पेटलेलो आसा. एक भाव आपल्या दुसऱ्या भावाक पळयना. कित्याक लागून?
भाटाक लागून, भांगराक लागून, गोराक लागून कितें घेवन आमी खूंय वेतले हांव काय? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जोरी तर ह्या संवसारांतल्यान देवान आमकां संवसार दवरून आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत भितर काडटलो जाल्यार आमच्यान ह्या संवसाराची खंयचीच वस्त घेवन फुडें वचूंक जायना, बोगोर आमच्या सगुणी जिवितांतल्यान. ती एकूच आमकां वाट आनी तोच पाटलाव करूंक आमी फुडें सरता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलाव करूंक सोंपें न्हय. देवाचें उतर वाचलें, लिटर्जी बरी केली, बरी गायनां केलीं, बरी पुरसांवां केलीं, इतलेंच पुरो न्हय. हेंय गरजेचें, पूण तुजें जिवीत जेजू मुखार पाटलाव करूंक सुगुणी काय? आमी जायते पावटी जायते भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेता आनी आमचे बरोबर जायते तरेचो लोक आसता जो आमकां म्हणटा, वय तूं करता तेंच सारकें, मारून उडय. पूण जेजू कितें सांगता? बोगोस, तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्माना पासत माग. हें आनी कितें काय म्हणटले आमी? प्रितीच्या भाव भयणीनो, जोरी तर आयचें वाचप आमकां, ओय आयची वाचपां आमकां जोरी तर जोड लागता, जाल्यार तुवें तुज्या जिविताचो खुरीस, जेजूचो खुरीस तुज्या खांदार घेवन तुवें तुजीं पावलां मारूंकूच नात. तुजें क्रिस्ती जिवीतूच न्हय. जोरी तर तुजें जिवीत दुयेसाचें, जोरी तर तुज्या जिवितांत विंगास आसा, रिवेंज आसा, कोणा लागीं तूं उलय नासतना रावता, कोणाचें तुजें न्हय तें तूं तुजें करताय, फामिलीचें सोडात, इगोर्जेची पासून भाटां जायते पावटी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ना देवा लागीं हांव बोगसणें मागतलों, जालें? सुगुणी जिवीत काय हें? आनी हो जेजूचो पाटलाव काय? आयज आमकांच प्रश्न विचारुया. कित्याक आनी 2-3 दिसांनी आमी पवित्र वेळांत भितर सरता, एका पवित्र काळांत भितर सरता, शुद्धी करूंक आमची, नवी मनशां करूंक आमच्या जिविताचें पिराचीत काळांत आमी भितर सरतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फुडें पुर्वजांनी हें फेस्त आमकां दवरलां, आमचें ध्यान मन सायबीण मांय कडल्यान देवाचेर दवरूंक, आमचें जिवीत खंय चुकता तें सरळ करूंक, आमच्या जिवितांत जें वायट आसा आमची पावलां फाटीं व्हरूंक. एक सगुणी जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या पाटलावदारपणांत निबेल गरजेचें. आनी ह्या जेजूच्या उल्याक आमी कोणाच्यानूच परो घालूंक जायना. हांव म्हाका जाय ते भाशेन जियेतलो, म्हजो तेरसांव बरे भाशेन करतलो, हांव वेता थंय रेतिराक वेतलो, पूण घरांत सगळीं झगडीं. हो जेजूचो पाटलावदार, हें जेजूचें पाटलावदार पूण न्हय. पूण जेजूचें पाटलावदारपण कितें? जो मनीस चिंतता, जो मनीस भोगता की हांव क्रिस्ताचो, जे भाशेन भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेल्या चिठींतल्यान आमकां आयज उगडास केला, हांव क्रिस्ताचो, क्रिस्त बापाचो. हो संबंद जरी तर आमी जियेले प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तेन्ना की आमी जेजूच्या पाटलावदारपणांत आसा. जरी तर ह्या जिवितांत आमची वेगळीच रेस जालेली आसा, आमी धांवता जिविताची ही वाट, आमी धांवता, दुडवां फाटल्यान धांवता, बायलां फाटल्यान धांवता, दादल्यां फाटल्यान धांवता, भुरग्यां फाटल्यान धांवता. हे आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत पावयतले वो ना काय? आनी कितें पावयतलें? सगुणी जिवीत. कित्याक जेजूचो पाटलाव नीजपणी कोण करता ताचे जिवितांत सगळेच सगूण, म्हणजे बरे गूण, म्हणजे दैवीक गूण. आनी आयज जेजू आमकां सायबीण मांयच्या मजतीन हेंच जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां जियोंक उलो मारता.
आमी भायल्यान कितलेच डेकोरेटेड आसूं, जेजू आमच्या काळजांत पळयता, आमच्या मनांत कितें आसा तें पळयता. आनी जरी तर आमी ह्या संवसारांत आमच्या बोडांत आयज जायते तरेच्या वस्तूंनी आमी राटींनी आमी गुंतल्या जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूचो पाटलाव धरूंक जो डिफिकल्ट मार्ग आमकां आसा तो घेवया. इजी मार्ग घेवंक खूब सोंपें. म्हाका कोणें वायट केलें ताका वायट करूं. आख्खें जिवीत आमचें सोरता एक खुशालकायेचो आनी एक क्रिस्ती जिविताचो खूण खीण म्हणटात तें आमच्या जिवितांत ना. जेजूचो पाटलावूच ना. तर आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें लक्ष घालुया आमच्या पाटलावदारपणांत. आनी जेजू आमकां कितें सांगता? जेजू सांगता, मोग करात. जे तुमचे दुस्मान आसात तांकां मिटोयात. कशें मिटोयात? इश्टागतींतल्यान मिटोयात, बोगसोण्यांत मिटोयात. तांचो खून करपाचो गरज ना, तांकां कोटींत व्हरपाचो गरज ना. बरें तें करात. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज हो उलो आमकां सगल्यांक बरें जिवीत जियोंक, आनी बरें तें कितें तें तुमचेच लागीं विचारिनाकात. कित्याक जरी तर तूंच तुजो जरी तर जुईज, इफ यू आर युअर ओन एडवोकेट, जाल्यार तूं सांडटलोय. पूण तुजो जुईज, द जज ऑफ युअर लायफ हॅज टू बी गॉड. जेजू लागीं शिकात. तूं कितेंय करूंक फुडें पावल मारता जाल्यार विचारात. जरी तर जेजूक हांवें हें सांगून फुडें पावल मारचें, ताका कितें भोगतलें? Will he be proud of me or will he be ashamed of me as a follower? आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमचें जिवीत सुगुणी करुया. बरें तें करुया. दुस्मानाक वेंग मारुया. वायट करतल्यांक तांकां बोगसुया. एक बरी चाल, एक बरी जाप आमी मनशा कुडाक दिवन आमी ह्या संवसारांतल्यान सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. आनी हें करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां फकत एकूच गरज, आनी तें म्हणल्यार सुगुणी जिवीत, अ रायटियस लायफ. तर आयज आमचें मागणें जावं दी, सायबीण माय, देवाची जाणवाय सोदून काडूंक म्हाका मोन दी. देवाचें आयकूंक आनी देवाक म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून जिवीत जियोंक म्हाका बोड दी. जेजूचो पाटलाव करूंक म्हाका बऱ्या गुणाचो आदार दी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज हेंच देणें आमकां जण एकल्याक मागून वायट आमच्या जिवितांतल्यान सगळें भायर उडोवंक एक सुगुणी जिवीत जियोवन जेजूचो पाटलाव करूंक सायबीण मांयचो आदार आनी सहकार आनी आसरो दर एकल्याक आमकां मागुया अशें जावं. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबा सगळे मतां उचारून सगळ्यांनी म्हणचें, सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सुबावलो, आग्वार मारितान जल्मलो, पोत पिला ताका ताणें कोच सोंसले, सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीव चल्लो, बरें त्या बापाच्या उजव्याक बसला, मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, आत्म्याचें भोगसोणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत.
आमची सायबीण माय एक सुगुणी जिवीत जियेली. आमी सुगुणी जिवीत जिवन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमचो आवडो. होच आवडो शार्ती पावोवंक आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत एक सुगुणी जिवीत जिवन जेजूचो उर्बेन पाटलाव करूंक आनी हेच आपले पोरचेक शिकोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. संवसाराचो कारबार चलयतल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर आपल्या फायद्याक न्हय पूण पोरचेच्या बऱ्याक करून देवाचें राज समाजांत बांदून येवं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी जिविताचे चालीन सायबीण मायचें कालीस आपणावून सगळ्यां सोवें दोयाल मोवाल काळजाची जावंक आनी सगल्यांक बरेपण शिपडावंक बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. हांगा एकठांय जाल्या आमा समेस्तांचेर तशेंच आयची परब समारंभूक आदार दितोल्या साम्युएल कार्वालो ह्या आमच्या भावाचेर आनी ताचे फामिलीचेर, आमच्या कपेलाचे कमिटीचेर आनी तशेंच आमच्या गांवच्या संवसाराक शिपलोलेल्या सगल्या भाव भयणांचेर मिलाक सायबिणीचे मजतीन सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तरेकवार वायटा विघ्नांतली सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमकां जण एकल्याक आमचे आवडे आसात, हुस्क्या कोती आसात, ओगेपणान सायबिणीचे मजतीन बापा मुखार घालुया. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यान आमी दवरल्यान. जसो तूं सपून ते भशेन सपून जावंक तूं आमकां आपयताय. जसो तूं दयाळ काकलूतसार ते भाशेन आमी दयाळ काकलूतसार जावंक तूं आमकां उलो मारताय. एकाच उतरान एक सुगुणी जिवीत जिवन तुज्या पुता जेजूचो उर्बेन पाटलाव करूंक तूं आमकां उलो मारताय. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिवन पवित्र आत्म्यान तुवें आमकां भरलाय. होच पवित्र आत्मो आमा जण एकल्या सभेंत ठिकाण करून आसा. ताच्याच बळान आनी उजवाडान आमचें जिवीत तुका मानता तसलें करूंक आनी एक सुगुणी जिवीत जिवन सासणाच्या जिविताक तयार जावंक तूं आमकां कृपेन भर, आशिर्वादान भर. जी आमी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान ती तुजी कशी जाल्यार शांती पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
बसूया. तरेकवार फळां. ह्या 9 दिसांक देवाच्या उतराचेर खोलायेन नियाळ करून जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां उत्तेजन मेळ्ळां. तरेकवार फळां भाशेन मारयेचे तरेकवार गूण घेवन जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमचो आवडो. तर ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्याच आदारान घेतलेली शिकवण जिवितांत पाडून भावपणान मोगान आनी एकचारान जिवून देवाच्या राज्याक सुबा फळां आमी उत्पन्न करूंक ह्या दाना बरोबर आमचे प्रत आनी फुडले आवडे बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो आनी आमचें काण आनी पिवण जातलो. ह्याच जेवणाचे घोटायेन आमच्या जिवितांतले सगळे वायट आमी काडून उडोवंक ते बऱ्या शेगुणांनी न्हिटोवंक आनी अशें हे परबेचो फोड कसो एक नवसोलोलें जिवीत जिवंक ह्या दाना बरोबर आमचीच भेट बापाक करुया. घेऊया नंबर C30, page number 41. C30, page number 41. म्हज्या बाबा बरें म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पत्वेतात देवा बापाक मानतात असलेंच हांव म्हूण मागात. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र कर आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व कार्यान सर्वथांय आमी तुका तिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक मिलाग सायबिणीक आमी नमान कोत्तना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटाव. तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव.